हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो सामको सकाळ फुडें स्टार्ट केला. आयज सकाळी म्हटल्यार सामकें सकाळ फुडें स्टार्ट केला. सकाळ फुडें अजून ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय न्हू कांयच करूं ना. तर जस्ट न्ही उठून घरान झाडू बिडू मारलो आणि शावर घेतलो. राती पावस पडलेलो, मे बी तुमच्या थंय बी पडला आसतलो. तर रातींनी पावस पडलेलो, सो गडगड बी मारपा लागलो. लायट गेल्ली मदीं, सो मागीर गरमी जावपा लागली आणि सकाळ फुडें उठतकीर स्वेटींग चीक घेवन रावपाक जायना न्ही. सो ताका लागून उठून पयलीं सकाळ फुडें झाडू बिडू मारलो आनी शावर घेतलो. केस बी ओले हातून पळोवपाक शकता. आनी आजून ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय तो कांयच करूं ना. तर सकाळ फुडें व्हिडिओ स्टार्ट केला, ब्रेकफास्ट अजून करूं ना. म्हणटकीर तुमकां तर मातसो मायंडान एक क्वीक असो थॉट येयलोच आसतलो की आयज तुमच्या वांगडा हांव ब्रेकफास्ट रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती शेअर करपाची आसा म्हणून. तर चड अशें कांय ना. आतां ब्रेकफास्ट रेसिपी शेअर करता म्हणटकीर हांव न्ही जाता तितलें ट्राय करता की इन अ शॉर्टकट वे ती रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती करपाची. शॉर्टकट वे इन सेन्स अशें न्ही की तुमकां शॉर्टकट दाखोवपाची अशें ना, ती जाता तितली इन इजी वे करपाची अशें हांव ट्राय करता की. सो सकाळ फुडें गडबड ही चालूच आसता, घाई गडबड जी आसता पळय न्हू ती चालूच आसता. ताका लागून जितलो आमकां टायम मेळटा पळय सकाळ फुडें तितलो कमीच. ताका लागून हांव कितें करता, हांव बीन तुमकां दाखोवपा खातीरच इन अ शॉर्ट वे दाखयता अशें ना, बट हांव बीन ट्राय करता की इन अ इजी वे कशी जातली, सो दॅट म्हाजो थोडोसो टायम जो आसा पळय तो वाचतलो आनी मातशी बेगीन ती रेसिपी जी आसा पळय ती जातली अशें म्हणून. तर आयज हांव तुमच्या खातीर घेवन आयला स्टफ्ड इडली. जाणा हेच्या पयलीं बीन हांवें रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर केल्या. 2 भशेच्यो इडली ज्यो आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली. एक ढोकळा स्टायल इडली आनी एक स्टफ इडली, बट स्वीट टायप. म्हणल्यार जी स्टफ इडली हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली पळय न्हू ती स्वीट आशिल्ली. आतां जी तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता पळय ती मातशी वेगळी आसा. स्टफ इडली बट वेगळे भशेन. ती सय चुन्नाची केल्ली. आतां ही करता पळय न्हू ती वेजिटेबल्साची. तर हांव बीन चड बडबड काडिना आनी तुमचोय जो टायम आसा पळय तो चड वेस्ट करना. आतां सकाळ फुडें म्हणटकीर गडबड ही चालूच आसता न्ही, ताका लागून पयलीं किचनान या जी रेसिपी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. हेका ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय तो करून दिता आनी मागीर जें कितें उलोवपाचें आसा पळय तें सुसेगाद बसून आमी उलोवया. तर वता भितर आनी तुमी बी चला म्हाज्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करून दाखयता तुमकां की हांव स्टफ इडली कश्यो करता ते इन अ इजी वे, झटपट जावपाच्यो अश्यो. चलात तर या बेगीन भितर. तर स्टफ्ड इडली करपा खातीर न्ही सगळ्यात पयलीं आमी इडल्यांचें स्टफींग जें आसा पळय न्हू तें रेडी करून घेवया. तर हांवें न्ही हांगासर 3 मोठे बटाट जे आसा पळय न्हू इतले मोठे ते बटाट उकडून घेवन मातशे स्मॅश करून घेतले. चड सामके न्ही हें करपाक वचूना, अशें मातशें स्मॅश करून घेतल्या. तेच्या नंतर आमकां जाय तें मेन म्हटल्यार मीठ, थोडीशी ग्रीन कोरिएंडर तिखसाणी खातीर, ग्रीन चिली तुमी तुमच्या अकॉर्डिंग म्हळ्यार तुमकां कशें तीख जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त केल्यार जाता. बट ही जे आमचें स्टफींग आसा पळय तें चड तिखट करप ना, मातशें मिडियम अशें करपाचें. सो ताका लागून हांवें हांगासर 2 ग्रीन चिली घेतल्या बारीक कट करून. नेक्स्ट हांवें हांगासर एक मोठो कांदो घेतला उबो कट करून, म्हळ्यार असो स्लायसिसान कट करून घेतला. नेक्स्ट आमकां लागतलें तर टर्मरीक पावडर. तर हें आसा सगळे इन्ग्रेडियंट्स जे आमकां स्टफींग रेडी करपाक लागतले. आनी हेच्या भायर आमकां जें सामान लागतलें तें म्हळ्यार फोडणी घालपाचें. तर दाखयता तुमकां हांव कशें कितें यूज करपाचें तें. तर चलात तर पयलीं म्हळ्यार पॅन तापोवन फोडणी जी आसा पळय न्हू ती रेडी करून घेवया. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता पॅन जें आसा पळय न्हू तें म्हाजें गरम जाल्लें आसा. तर हितून न्ही हांव एक मोठो चमचो सुमार न्ही तेल घालून घेता. तेल तापलें की ना आमी हितून घालून घेवया एक चिमटी बरेंशें जिरें आनी थोडेशें सासवां. जिरें आनी सासवां बरी तडतडले उपरांत न्ही आमी हितून घालया उबो चिरून घेतलेलो कांदो. आणि त्याच्याच वांगडा न्ही हांव हांगासर ग्रीन चिली जी आसा पळय ती बी घालून घेता. मिक्स करून घेवया बरें. आणि कांदो न्ही आमकां आतां हितून बरो तळसून घेवपाक जाय 5 मिनटां खातीर. म्हळ्यार बरो गोल्डन ब्रावन असो कलर येता म्हणल्यार न्ही हो आमकां आतां तळसून घेवपाक जाय.
तर हांगासर आमचो कांदो जो आसा पळय न्हू तो बरो फ्राय जाल्लो आसा, बरो असो गोल्डन ब्रावन असो कलर आयला ताका. तर आतां न्ही आमी हितून मीठ थोडेशें आनीक थोडोसो हळदी पावडर घालून घेवया. तर हें हांव हांगासर थोडें मीठ घालून घेता अकॉर्डिंग टू टेस्ट. आनी तेच्याच वांगडा न्ही थोडीशी हळदीची पावडर घालता, ऑलमोस्ट एक 1/4 स्पून इतली. बरी मिक्स करून घेवया. 1-2 मिनटांनी अशें हें बरं फ्राय करून घेवपाचो. आनी 2 मिनटां जाली की ना आतां आमी हितून बॉयल केल्लो पोटेटो जे आसा पळय न्हू, म्हणल्यार उकडून घेतले बटाट ते घालून घेवया. आनी हे सगळें आमी बरें मिक्स करून घेवया. जशें की तुमी पळोवपाक शकता हांगासर बटाट आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्हू ते आमचे बरें मिक्स जाल्ले आसा. आतां हांव एट लास्ट वयल्यान न्ही थोडीशी ग्रीन कोरिएंडर घालून घेता. ती बीन आमी हितून मातशी मिक्स करून घेवया. सगळ्याक अशी बरी स्प्रेड जावपा सारकी मिक्स करया. आनी हांगासर आमचे स्टफिंग जे आसा पळय न्हू ते आतां रेडी जाल्ले आसा. तर गॅसाची फ्लेम हांव बंद करता. हेनी आमी आतां अशेंच मातशें धापून दवरुया 1-2 मिनटां खातीर. गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय ती बंद केल्या, जस्ट 1-2 मिनटां खातीर अशें धापून दवरपाचें. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता इडल्यांचें बॅटर जें आसा पळय तें आमचें रेडी आसा. आतां न्ही आमी फर्स्ट प्लेट जी आसा पळय न्ही ही तिका ऑयल लावन ग्रीस करून घेवया. हांव ब्रशाच्या हेल्पान प्लेट जी आसा पळय न्हू ताका बरें तेल लावन घेता. सो अशा रितीन तेल लावन घेवया. आनी आतां न्ही आमी हितून बॅटर जें आसा पळय न्हू तें घालया. बट बॅटर जें आमी घालतली पळय न्हू तें फुल्ल घालप ना, अर्देच अशें घालून घेवपाचें, म्हळ्यार हाफ फील करून घेवपाचें, फूल अशें फील करप ना, चड घालप ना हितून भितर. आनी आतां न्ही आमी हांगासर हितून स्टफिंग जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया. हांगासर न्ही हांवें थोडेशें स्टफिंग काडून घेतलां सेपरेट आयदनान. आनी स्टफिंग जें आसा पळय तें आमचें अशें न्ही सुटसुटीत जावपाक जाय. सामकें अशें घट्ट भाकरी टायप जावं लाडू टायप अशें जावूं जायना, तें स्टीक जावन रावता पळय न्हू तशें करप ना स्टफिंग. ताका लागून जितले तुमी बटाट जे आसा पळय कमी मॅश करतले पळय न्हू तितले हे मातशें सुटसुटीत जातले. तर हे स्टफिंग हांव हितून घालून घेता थोडें थोडें. हेनी आतां आमी मातशें प्रेस करून घेवया. तुमी स्पुनान बीन अशें प्रेस करून घेतल्यार जाता, नाजाल्यार हातीन बीन. बट आमकां आतां कितें जालां हातीची संवय जाल्या न्ही, आमकां हातीनूच सारकें परफेक्ट अशें दिसता. आतां न्ही वयल्यान परत हें सगळें कवर करून घेवपाचें ह्या भशेन. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता अशे रितीन म्हाजे हांगासर इडली जी आसा पळय ती घालून जाल्ली आसा. ही एक प्लेट जाल्ली आसा, बाकीचे 2 प्लेट्स ज्यो आसा पळय न्हू हांव त्यो बीन घालून घेता. सो पयलीं त्यो घालून घेता आनी मागीर न्ही ह्यो आमी स्टीम करपाक दवरुया. तर हांगासर न्ही म्हाज्यो तिनी प्लेट्स ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घालून रेडी जाल्ल्यो आसा. आतां न्ही हें हांव स्टिमरान दवरता स्टीम करपा खातीर. तर हें न्ही हांवें आतां स्टीम करपा खातीर दवरलां. युजली जशें आमी 20 मिनिट्सां खातीर हाय फ्लेमीचेर स्टीम करून घेता पळय तशेंच घेवपाचें. तर हाय फ्लेमीचेर दवरून गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय ती हायाचेर दवरून हांवें आतां 20 मिनिट्सां खातीर स्टीम करून घेता. तर 20 मिनिट्स जाले उपरांत पळोवया की आमच्यो इडल्यो ज्यो आसा पळय त्यो कश्यो जावन येयल्या त्यो. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता
स्टफ इडली जी आसा पळय म्हाजी ती एकदम रेडी जाल्ली आसा. तुमकां न्ही एक हांव तोडून दाखयता. सो ही पळयात स्टफींग भितर आनी हेच्या वांगडा न्ही एक्चुली कितें जाय अशें ना. म्हटल्यार तुमकां चटणी सांबार अशें कितें जाय अशें ना. तुमी हेजेरूच न्ही खावपाक शकता. यम्मी अशी लागता. बट आमगेर न्ही हेका इडली केली म्हणटकीर चटणी ही लागताच. काल जशें की तुमी पळयलें इडली वांगडा हांवें न्ही पातळ भाजी दिल्ली हेका. सो हेणें न्ही इडली चड खालेच ना. 3-4 कितले खाले आनी तशेंच सोडले. सो ताका लागून हांवें आतां चटणी केल्या. जाय जाल्यार चटणी जाल्यार चटणी वांगडा खावं, अशी जाल्यार अशी डायरेक्टली खावं म्हणून. तरी तुमी हांगासर पळोवपाक शकता स्टफींग. तर चलात तर आमी आतां खावन घेता हें सगळें आनी तुमकां न्ही थोड्या वेळान मेळटा. सगळें म्हटल्यार जितलें जाय पळय तितलें खावन घेता आनी तुमकां थोड्या वेळान मेळटा मागीर. हो दनपारचें न्ही 1 जाला सारकें एग्जॅक्ट अशें. आनी भायर क्लायमेट पळया. राती पावस पडलेलो न्ही. वत तशें ना. बरें अशें थंड असो क्लायमेट आसा. कितलेंय भायर थंड आसलें कितलेंय आसलें पावस सुद्दां पडला म्हाका गरमी जावपाचें रावना. सो बरो थंड असो क्लायमेट आसा. आनी आमची मॅडम न्हिदला हांगासर. ओले आय आय ओले हालता जाल्यार पळय म्हटलें. सो आनी हां पळयात पात्रांव लोक बसल्यात. टायम 1 जालें. आनीक म्हाजें रांदून बी जें आसा पळय तें सगळें जालें. रांदून जालें म्हटल्यार आयज चड कांय नाशिल्लें न्ही करपाचें. आयज वॅज. तर शीत केलें आनी दाळीचो कुकर लायिल्लो. मसाल्याचो तर हो नाकाच म्हणटा. कसोच जेवपाकच तयार जायना. सो ताका लागून चडशे दिसा वॅज बी आसता तेन्ना दाळच आसता अशें मोस्टली. तर मागीर पावसाक खावपाचें मस्त मसाल्याचो रोस बीस करून छोले बिले करपाचे. तर आतां दाळ ह्या दिसांनी. तर दाळ केल्या आनी शीत केलां. भाजी करूं ना. वांयगी बीन आसा वो न्ही खावपा बेजारता. भाजी केली की ना हेजें तोंड वांकडें येता. लोणचें ना पापड ना तेच दी म्हाका भाजी नाका असं म्हणटा वो. हांसता न्ही बसून. तर ताका लागून भाजी बी कांय करूं ना. आतां तोंडाक लावपाक भजी करता कांद्याची. गरमी जाता एक्चुली तेला कडेन रावूं जायना. बट कितें करतलें ऑप्शन ना. म्हाजे कडेन बेश्टें जेवपाक जायना. बेश्टी ती दाळ आनी पापड आनी लोणचें घेवन हो जेयता. म्हाज्यान जायना जेवपा. ताका लागून हांवें आतां कांदो कट करून दवरला. तेजी न्ही भजी करता कांद्याची. फाटलें दार बी ओपनच. तर कांद्याची न्ही भजी करता हांगासर कट करून दवरला दाखयता. तर हो न्ही हांगासर हांवें कांदे म्हटल्यार सोलून क्लीन करून दवरल्या. आतां तो मातसो कट करून घेवपाक जाय. लोखणें बिकणें सगळें काडून दवरला. आनी न्ही लास्ट टायम न्ही म्हाका कोण तरी कमेंट केल्लो की तूं बागायदारांतल्यान जी पीटी हाडटा पळय म्हळ्यार बेसन जें हाडटा पळय न्हू तेज्या परस न्ही हें अशें मेळटा पळय न्हू तें बरें येता अशें म्हणून. सो हें हांवें अशें लूज मेळटा तें हाडलां. आतां न्ही तेणें म्हाका कमेंट केल्लो की लूज मेळटा तें घे म्हणून. आतां हें बागायदारानूच अशें लूज मेळटा तें घे म्हटलेलें काय जें बेश्टें मार्केटान मेळटा बीन लोकल जे किल्लांनी जोखून दिता तशें म्हटलेलें म्हाका कांयच कळूं ना. जस्ट न्ही हांवें आतां हें घेवन येयलां म्हणजे बागायदारानूच लूज मेळटा तें. आतां हें यूज करून पळयतलें आनी नेक्स्ट टायम न्ही ते शॉपाचेर जशें जोखून दिता पळय न्हू तें बी हाडूं पळयतलें की कसलें बरें येता तें. सो हांव पयलीं सान न्ही तें बागायदारान मेळटा पळय न्हू तेंच हाडटालें. पीटी जी आसा पळय म्हाका तीच बरी अशी दिसताली. सो आतां ही हाडल्यार ट्राय करून पळयता. नेक्स्ट टायम तें हाडटलें आनी तिनूय कंपेर करून मागीर पळयतलें की खंयची बरी येता ती आनी मागीर तीच न्ही कंटिन्यू यूज करपाक दवरतलें. तर टायम जालो एक सगळें करून घेता पटपटीत आतां.
सो गुड इवनिंग. तर आता न्ही सांजचे ऑलमोस्ट 5 सुमार जाल्या, अजून जावना एक्झॅक्ट 5. आनी हेंकां दोगांयक पळयात, आतां तोंड बी सारक करपा लागलो. गरमी जाता खंय ताका. आनी हे हांगा न्हिदता आनी हो दोगांय हांगाच आसा. 5 मिनटां मातशें भितर सुद्दां येवना. आनी च्या नाका खंय, गरमी जाता न्ही ताका लागून हे हांगासर. ती मागेली सोडा इतली आसा. चोर चोर गॅस केलो तिचो. आनी हे पीनट्स च्या नाका खंय, ताका दी मरे, तें आपणा मागता. हेंगेले हेच चालू दोगांयले. दी ताका एक बी ताका पावता. योगे योगे पिरंगाता पळय कशें. खात जाल्यार पयलीं पळयता. ल्हान भुरग्यां भशेन हें करता. खायना न्ही म्हणून आसतें. आतां इतले पळया 2 मिनटान खातले न्ही. एक दिले न्ही जाल्यार खाता न्ही रे. एट अ टायम सगळे खूब दिले जाल्यार खायना. आनी ही हांवें हांगासर चिक्की हाडल्या. कितें म्हणून हय, एक पावस पडलो न्ही आनी मागीर परत एक 8 दीस वत येयलें. सो कसली मच्छर जाल्यार भरपूर सामकी. गरमेन न्ही हालत बी सा बेकार. नाके सुगोवपा मन येता ना, तोंडाक कितें लावपा मन येता. बेजार सामको स्वेटींग जावन. आनी हे परत रडपा लागले. अर्दे ताका अर्दे आमकां. तर म्हाजी हालत इग्नोर करात. आनीक आयज जी सकाळी हांवें तुमकां ब्रेकफास्ट रेसिपी तुमच्या वांगडा जी शेअर केल्या पण ती तुमी ट्राय करात आनी सांगात की कशी जाल्या ती. सपोज तुमी पयलीं सावन तुमकां ही रेसिपी जर खबर आसा, तुमी केन्ना जर ट्राय केल्या न्ही जाल्यार बी म्हाका कमेंट करून सांगा की हांव कितें घालपाक कमी जास्त जालें, म्हळ्यार कितें घालपाक विसरलें जावं एक्स्ट्रा कितें घातलें न्ही जाल्यार. सपोज म्हटल्यार अशें आसता न्ही की हांव जें करता पळय न्हू डेली तें म्हाज्याच भशेन खावन म्हाका बी बेजार येता. तुमी जर कितें सांगलें न्ही एक चेंज अशें म्हणून जाल्यार म्हाकाय बी तें एक न्यू कितें ट्राय करपाक बरें दिसता. टेस्ट मातसो डिफरंट जाता न्ही म्हणून म्हणटा की तुमी कशी करता ती म्हाका सांगा. सो दॅट म्हाका बी मातशें बऱ्याक पडटलें एक टेस्ट चेंज करपा खातीर म्हणून. चला तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.